आमका नाका आमका नाका आमका नाका आमका नाका। खूब म्हयने आयले आमी गोंयांत सद्या पळयता की सगळे कडेन म्हणटा ती हिल कटींग चालू आसा, लँड कन्वर्जन, मागीर मेगा प्रोजेक्ट येता, इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन चालू आसा, ताका लागून गोंयभर आवाज सगळे कडेन लोकांचो चालू आसा। ताच्या परत विधानसभेत विशय आयिल्लो आनी आतां सद्या आमी आहा ते सांकवाळे हांगासर गांवांत एक 2-3 म्हयने आमी सारको आयकता तो म्हटल्यार भुतानी एक व्हडलो प्रोजेक्ट येता, ताका लागून गांवचे लोक आतां ओपोज करता। हो प्रोजेक्ट नेमको कितें आसा आमी जाणून गांवच्या लोकां कडेन घेतला, हांगासर थळावे जमलेले आसा। हो प्रोजेक्ट स्टार्ट केन्ना जालो आमी तेंच्याच कडेन जाणून घेवया की आमच्या वांगडा फर्स्ट ऑफ ऑल आहा ते म्हटल्यार गांवचे नारायण बाब। म्हाका सांगा हो प्रोजेक्ट स्टार्ट जालो केन्ना आनी कितें आसा प्रोजेक्टाचेर? एट प्रेजेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट जावपाक डेट आसा 10/11/2023 आनी तेंचे एप्लिकेशन आसा पळय न्हू परमेश कन्स्ट्रक्शन केअर ऑफ तुगेलो तो भुतानी इन्फ्रा म्हणून, आनी तेजे हांगसरलो जो केअर ऑफ एड्रेस आसा तो संजय बेलुरेकर म्हणून नेवगी नगर माला पंजीम गोवा हे एड्रेस आहा। हे तेंगेले PDAक तेणें एक एप्लिकेशन दिलें। वास्कोची जे टेक्निकल टीम आसा वास्को PDAक तेणी हेजेर स्टडी केली आनी तेंचे इन डिटेल फायंडिंग्स दिले। आतां ओनरशीप ना, एनवायरमेंट क्लियरन्स हॅज बीन नॉट बीन सबमिटेड। आतां एनवायरमेंट क्लियरन्स वणे लागता सेंट्रल गव्हर्मेंट फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट आसा पळय तेंचे हेका मेन लागता क्लियरन्स, तेंचे कडेन ना म्हणटा तेंचे कडेन ना। ते म्हणटा हांव म्हणना, हें आतां कोण सांगता PDA सांगता सिन्स द सायट हॅज बीन स्लोपा म्हणटा तो अंडर सेक्शन 17A कंपल्सरी म्हणटा तो TCP कडल्यान ताका घेवपा जाय परमिशन, हें खंयच दिल्ली ना म्हणटा ते। स्केल एंड नॉर्थ डायरेक्शन हॅज नॉट बीन शोन इन द प्लॅन, नॉर्थ स्केल दाखोवन तेणें कांय दाखोवना। विला टायप A and B हॅज नॉट बीन आयडेंटिफायड ऑन द सायट प्लॅन। विला तेणें कितें दाखयलें तें कांय एक्सेस शोन इन द सायट प्लॅन टू द प्रॉपर्टी इज लेस दॅन परमिसेबल। हितून तेच सांगता हे 31-32 सुमार तेंचे कडेन जे लागता तें कांय ना हितून। आतां जें कांय नासतना हे प्रपोजल तेंगेले खंय पावता आतां TCPक पावता आनी TCP बोर्ड कितें करता, TCP बोर्ड कितें म्हणटा हें सगळें आमी पळयलां म्हणटा, पूण ते कितें म्हणटा 2000 एमटेकाक आमी दिल्ली परमिशन, 2009 एमटेकाक दिल्लें S2 झोनाचेर दिल्लें, ते बेजाचेर म्हणटा ते आमी हें सगळें ओवररूल करतात आनी तांकां परमिशन दिता। आतां TCP बोर्डार तुमकां सांगता कोण कोण बसलेले आहा ते TCP बोर्डाचेर पळय न्हू हेंकां टॅक्निकल कोण आसा ते तुमी चिंतात, तितून वाचता विश्वजीत राणे चेअरपर्सन, दिव्या राणे मेंबर, राजेश फळदेसाय मेंबर, प्रवीण कुमार रघुवीर मेंबर, रेना मिनेजीस मेंबर, श्रीनिवास। आता जे कितें परमिशन दिला ते ह्या बोर्डाच्या मेंबरांनी दिला म्हणटा हे मेंबर एप्रूव केले तेंगेले जे फायंडिंग्स दिले पळय सगळे ओवररूल केले। सगळे TCP मेंबर प्रेजेंट मिनिस्टर प्रेजेंट आसा आनी तो थंय सांगता आपल्याक कांय खबर ना। ही तेंगेली मिटींग जाली 14/12/2023 लास्ट इयर। हे आतां हे जे ही फायलूच ते मिनिस्टराचे विश्वजीत राणेचे टेबलार पडलेली तेणें चेअर केल्या आनी हे सगळे ते ओवररूल करता आनी गोवोरमेंटाक धाडटा प्रपोजल आनी गोवोरमेंटाचे 4 मेंबर कोण तरी। TCPन आतां खंयची परमिशन दिला म्हणटा तुमी? परमिशन नात न्हू तेंचे कडेन जी कायद्यान जाय पळय न्हू ती फायंडिंगां सगळीं बरयल्या तेंचे कडेन परमिशन ना। त्या वयल्यान आतां हितूंक लायसन दिता आसतना कितें परमिशन दिता आसतना कितें म्हणटा गो जे पळय तांकां परमिशन लागतली ताका गव्हर्मेंट रिस्पॉन्सिबल ना म्हणटा ते हितूंक। आता तेंच्यांनी जसं सांगलें की पंचायती कडेन तेंचे जे कितें परमिशन जाय आसलें फायनली म्हणटा TCPन दिलें सुद्दां, मिनिस्टरान सांगलां की पंचायतीन NOC दिवची पडटा। ती NOC कशी हांकां प्रोजेक्टाक दिली? जेन्ना MPDA मर्मुगांव PDA प्लॅनिंग एंड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी तेंची NOC येयली पंचायतीन, तर थंय सगळे गायडलायन घातलेले आसा कितें कितें जाय तुमकां आनी मागीर पंचायतीन येवन कोणाक घातले गायडलायन पंचायतीक। सो पंचायतीक आमी जेन्ना 4 जाण पंच आशिल्ले, हांव तुळशीदास नायक, मौरिल्यो कारवालो आनी निधी नायक आनी हांगसरले पावलिना आजावेदो, ही 4 जाण आमी ओपोज केले आनी तांकां सगळे कंडिशन घातले। बाबा रे तुमचे कडेन एनवायरमेंट क्लियरन्स आसा? ना, फायली लायले ना। तुमचे कडेन स्लोपा बद्दल चार्टेड जो पळय सर्वेयर आसता तेजे कडल्यान NOC आसा? चार्टेड सर्वेयर ना। मागीर तुमचे कडेन वॉटर डिपार्टमेंटा कडल्यान NOC आसा की बाबा वी आर तुमकां प्रोविजनल NOC म्हणल्यार PWDन सांगपा जाय वॉटर डिपार्टमेंटाक की आमी तुमकां उदक दितले, सो ती ना। कितें मागीर तुमचे कडेन फॉरेस्टाचें आसा? ना। हांगा पळयत न्हू जाल्यार एमटेकाचें नांवूच काडून उडयलां आनी ना थंय एमटेकाचें नांव आसा ना परमेशाचें भुतानीचें आहा, परमेश कोणाचें नांव ना। ताका फ्लायींग झोनाचो हें नाका, फ्लायींग कमांडराचें ताका NOC जाय ती ना तुमचे कडेन कसलीच ना। सो ह्यो सगळे गायडलायन जितले पळय PDAन घालून दिल्ल्यो त्यो आमी 4 जाणांनी तांकां ऑब्जेक्शन घातलें आनी तांकां सांगलें पंचायतीक तुमी हांगा येवन इन्स्पेक्शन करा, इन्स्पेक्शन दवर। केन्ना आतां मार्चाच्या 11 तारखेर इन्स्पेक्शन दवर सांगलेलें। आज पर्यंत तेणें इन्स्पेक्शन करूं ना, पूण तेणें कितें केलें बरें काम, तेणी त्याच दिसा सांजचें लायसन दिलें
त्याच दिसा कोण सरपंच? तारखेक हय सरपंच न्हू डेप्युटी सरपंच गिरीश पिल्ले पळय आसा आयज तो रिजायन जाला तेणें डायरेक्ट तांकां त्याच दिसा दिलें. आतां त्या दिसा दिवपाचें कशें आसता हो जो पळय आयज रिजोल्युशन घेतला मेजॉरिटीन पास केलें तरी पूण आमचें ऑब्जेक्शन आशिल्लें 4 जाणांचें पूण ते नेक्स्ट मिटिंगेक मिनिट्स बरोवन कन्फर्म जावपा जाय आशिल्लें नेक्स्ट मिटिंगेक तें कन्फर्म करून तांकां लायसन दिवपा जाय आशिल्लें केन्ना हें आनी 15 दिसांनी. पूण हेणी कितें केलें 11 तारखेर मिटींग घेतली आमचें ऑब्जेक्शन आसा तेंचे कडेन डॉक्युमेंट ना त्याच दिसा सांजचें तांकां लायसन दिलें त्याच दिसा. तो सगळो इलिगल कारभार चालला म्हणटा सगळें इलिगल. आतां इलिगल करपी कोण PDA आनी पंचायत आनी तेजे शिवाय कोणाचें लायसन ना हेंचे कडेन. नाल्यार तुमकां कितलें 25% ग्रेडियंट गोवा आसा 75%. तुमी पळय हांगसरल्यान तुमकां पळयला कळटा 75% ग्रेडियंट आसा जो 25-26 जर % जालो जाल्यार डिनाय जाता लायसन. पण हांगा 75% आसून सुद्दां तुमकां लायसन कोण दिता. हें पळय काम लास्ट टायम म्हाका दिसता मिनिस्टराकूय मेळ दिसता कन्सर्न रिगार्डींग दीस प्रोजेक्ट. सो तुमकां तांच्यांनी कितें सांगलें? Yes, I think when we met the minister, Sri Vishwajit Rane, TCP minister, temchani amka sangle ki I will look into the matter. Okay, and we were a little, at peace, kind of, not peace really, but our tempers and our came down because we thought, okay, here is a minister who's promising to do something, but later that same day in the evening, he accused me of blaming him for the project. I am not blaming individuals, but yes, I have to blame the fact that the law is being changed. As a dam for the people of their own state, and they are ready to give it to Delhi. That's why they put that ad, no? Delhi is conquering Goa. What does that mean? How did they get that idea into their mind? Because of the functioning of our government. आतां आमकां सांगलें तेंच्यांनी की ते म्हणटा की हे जे परमिशनां जी दिल्या कितें थोडी TCPन ती आतांचे आहा मंत्री तेंच्यांनी तुमी हेजेर स्टडी केल्या कितें? आमी स्टडी केल्या कितें आमी इन्स्पेक्शन बी केला सगळो लोक जाणा वॉट इज रॉंग. फर्स्ट ऑफ ऑल हो ग्रेडियंट द हील इज सो स्टीप हिंगा घरां बांदूंक जायना. घरां बांदपाक हील कट करचो पडटलो. आतां आमी जाणा okay, when you meddle with environment, what are the repercussions? The way it happened in Kerala. Hold responsible every authority that is involved in allowing this project, every level. Because it is their bounden duty to study the project and what are the benefits for the people of the area. हें तर आमी करिना, आमी गोंयचे निसंटोन करता. आमचो आजो पणजो बापूय सगळे लोक हे जे लोक आसा म्हणजे सगळ्याचे जाणटेले ते तांचे बेजिकली ह्या डोंगरार ते वचून आपले शेतां करपी. शेतां आमची थोडी आसा हांगा एक बोरया म्हणून आसा एक दायग्यांक आसा थोडी खाजन शेती आसा आनी एक आमचे खोनाडी म्हणून आसा. खोनाडी म्हणून ते एक पाड घातले आतां ते कचरा पट्टीन आनी आतां आमचे कडेन कांयच उरूंक ना शेत. आनी जी जाणटेल्यांनी आमच्या प्रत्येकाच्या जाणटेल्यांनी वयर वचून आपले गोरवां घेवन वचप बायल भुरग्यां घेवन वचप वयर रावप आनी थंय ते झोपडी बांदून रावताले आनी थंय पिकोवन जे कितें पिकता ते येवन ते खावपाक हें करताले आनी ते गोरवां बिरवां तशें. आनी काजूय केलें ताणी हे जाणटेल्यांनी. आतां जो प्लेटो जर उरलो न्ही हो प्लेटो थोडोच उरला. अर्दो प्लेटो तो नेवीन घेतला थोडो तो प्रायवेट आनी सेटलरान घेतला आनी आमचे कडेन प्लेटो ना. जेन्ना हो समज प्रोजेक्ट जालो जाल्यार एंटायर जो उरलेलो जो डोंगर आसा तो डोंगर वतलो. आमची कन्सर्न हेच आसा हें जर जायत आमी गेले. वॉर्ड नंबर 2 सांत पंचायतीचो आतां ह्या वॉर्ड नंबर 2 सद्याक इलेक्ट्रल रोलाचेर ओली 720 लोक आहा वोटिंगा येता ओली 550. ओके सो आतां हो जो वॉर्ड जो आहा तो स्टार्ट जाता आमची ओल्ड चर्च आहा ती ओल्ड चर्चीसून आमचे जसिंतो आयलँड माटवे म्हणटा थिंगा आमी गांव आमचो इट इज अ स्ट्रेच ऑफ 5 किलोमिटर्स. ओके तो थिंगसून तो हिंगा 5 किलोमिटर गांव तो आमगेलो हो वॉर्ड नंबर 2. ओके आनी तितून वोटर आहाय ओली 550. आतां हो 35,000 स्क्वेअर मिटराचो लँड. ओके इतलो मेगा प्रोजेक्ट येतलो तो आतां 720 विलाज येतले एंड फ्लॅट्स. ओके टोटल धरून कितें करतले ते आतां हे तूं 720 फ्लॅट्स इंटू 2 दवर तूं इंटू 2 दवर तूं दोग मनशांक एक फ्लॅटान. ओके कितलो लोक जालो मिनिमम 1500. आतां आमचो इतलो लांबे गांव जो आहा तो 5 किलोमिटर स्ट्रेच गांव आहा तो ओली 550 लोक. बाबान सांगलोलें आमच्या गांवकारान सांगलोलें फायल चोयल्यार कांयच परमिशन दिवं न्हय
गार्बेज परमिशन ना, एनवायरमेंट क्लियरन्स ना, हेल्थाचे क्लियरन्स ना, कांयच क्लियरन्स ना तेंकोडे, कांयच NOC ना तेंकोडे. पण तरी पूण गव्हर्मेंटान आमचो पंचायतीन एक दिसा भितर परमिशन दिला आनी TCPन आनी PDAन तांकां परमिशन दिलो हा तुमी कराय म्हणून कंस्ट्रक्शन लायसन्स ऑलरेडी दिलो हा तांकां. हिंग रॉस्ट सारकें ना बसून एंट्री ते दिसा बसून रातीकोडे 11:30 चोरी ते ट्रक घेवन येयलो हे. थँकफुली आमगे भावान उडवयलो. आतां भितर वचपाक दिना, पुलीस येता, बाउन्सर येता, कितें प्रकरण हें आमी पळयता खूब दीस जाले. चोय आतां तेंगे दादागिरी जाली स्टार्ट. ओके ही दिशी स्टार्ट दादागिरी तेंगेली कळ्ळो तुका न्हू, कित्याक आमी झुजताय आमच्या गांवां सेव करपाक, हो दोंगर सेव करपाक लागून आमी झुजताय म्हणून. सो तेंक ते आतां कांयच ना उपाय. सो देखून ते बाउन्सरान दवरले. आतां 2 वीक 3 वीक जावपा येयलो ऑलमोस्ट म्हणून. आमी ना म्हणून भितो आनी तूं बांदाय तुमी आनी कितले दोंगर आहा. महाराष्ट्र वसाय, केरला वसाय, थिंगाय भरपूर जागा तुमी बांदपाक. गोवा कितें जाता तुमकां? आमी मोव पडलाय म्हणून आमी आतां आमी मोव पडो न्हय मुखार की जावपा आहा तें. आनी 15 दिसान सपोज तें रिवोक जायना न्हू तर मागीर चोय तुमी गव्हर्मेंट कितें तें. हांव सांगता 15 दिसान सपोज हें जायना रिवोक न्हू, आफ्टर 15 days वेट एंड वॉच. 11 बॉडी मिटिंगेक आयली आनी तातूंत आमी 4-5 लिगल ऑब्जेक्शन रेज केले आनी मेजरली तेंगे 2 जी सारकी कंपल्सरी आहाय ती पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी हेल्थाची ही तेंटी लावंकूच ना. सो आमी सेक्रेटरीक क्वेश्चन केलें एटलिस्ट ही दाखोय आमकां. सो तेंचे कडेन ती आउट ऑफ 38 नॉट मोर दॅन 3-4 आशिल्ली तेंचे कडेन. सो 33-34 तुमचे कडेन जी परमिशन NOCs नासतना तुमी ही पंचायत लेवलार पासून कशी फायल पास करपाक शकता. तुमी हो रोड पळयात, पळय दोळे मुखार दिसता तो. पयर DYSP आमी सांगलें, तेणें सांगलें, हांवें सांगलें, हांगा म्हणलें जवळ जवळ 750 म्हणली फॅमिली रावतली म्हणजे फ्लॅटान. हो रोड हांव म्हणलें एक सादो मनीस म्हणजे बायले कडेन गाडी आहा म्हाजे कडेन, हे रस्त्यान म्हणलें गाडी तेंचे कडेन कितली आसतल्यो. एक फ्लॅटाक किंमत तेंगे 1 कोटी जवळ जवळ 10 लाख, विलाचे जवळ जवळ 5 कोटी. अरे हेवटेन तांकां रोड खंयच्यान आसा. आमी ताका लागून थंय झगडले. इवन म्हजेर केस घातले तेणी. पंचायती म्हणजे आयल तेंगे मिटींग चलताली ती गेली हांगसरली एक्स डेप्युटीन तिका दुखून तेगे 2 कांकणां फोडलीं, तेजेर केस घातल्या. आमी त्या केशी भिनाक तुमी आमचे 100 केशी घाला. हो प्रोजेक्ट कसो येवपा दिवपान आमी मरपा हांगा रेडी आसा. हें म्हगेलें उतर. हांव मरपा रेडी आसा हांगा. पयर बी केल्ली तयारी सगळी, मात चवथी लागूंक लागला. अरे आमकां जर गांवां हो प्रोजेक्ट नाका. आमी आतां सगळे मेंबर CMा वचोन मेळ्ळे, एका विश्वजिता मेळ. विश्व सांगता तुका खबर ना रे आपूण आहा त्या बानगडीक, कोण आहा बानगडीक, तो आहा बानगडीक, तेणें दिलें परमिशन. म्हण हें कितें आतां दाखयलें तें नारायणान सगळें दाखयलें तें कोण नांव सांगना. हां कळ्ळें न्हू तुका कोण तो. आनी कितें सांगू हांव तुका सांगू ना काय हें येणें. हांवें म्हण म्हाका सगळें सांगलां पूण म्हाका तें पब्लीक करपा नाका कित्याक नांव पेड्यार जाता न्हू. म्हणटा तुमी कौरवांकय आसा पांडवांक आहा. तुमी असेंब्ली सांगताले मरे बंद करता म्हणून. बंद खंय आरे बंद. म्हाजें इतलें सांगपा हांव खूद मरपा रेडी आहा ह्या प्रोजेक्टा लागून. म्हजी लायफ गेल्या हांव कॅर करना. खंय तुका आमी कसो हाडपा दिवपा ना. आमी कितेंय करून पडल्या पळोवं. आतां तेणें सांगलें 15 दीस. ओके 15 दीस आमी हो रोड ब्लॉक करून गोंयभर आमी सामकें पुजी पेटयतले. हां हें कितें फकाणशी जालें म्हणटा तुमी लोकां लायफा कडेन खेळटात. हां तुमकां पयशे मेळ्ळा जाले. हां कितें चल्लें गोंयांत. तुमकां खबर आहा गोंयभर सगळ्याक. अरे तुमी 8-9 जर आमी तो बंद पडलो तुमी आतां कित्याक लागून हाडटा तो प्रोजेक्ट पयशां लागून. हां काल आमकां पळय थंय सगळे लोक गेलो आमकां भितर 5 मिनटां मॅडमी तांकां सांगलें 5 मिनट दी उलोवपा CM ना. नॅशनल एंथम चलता आसतना तूं वयता हो CM गोंयचो. हां बांदोडकार म्हणून जाले आमगेले CM आनी कोण जाले तेणी बावड्यान असलें केन्नाच करूं ना न्हू. हां ताका लागून हांव इतलें सांग लोकां बरोबर हांव आसा मरपा रेडी आसा ह्या प्रोजेक्टा लागून. एक टायम म्हणल्यार सावथ गोवा BJPचे डिस्ट्रिक्ट तुमी प्रेजिडेंट. सो तुमचो सरकार आसा, तुमी इतले आतां हें करता प्रोटेस्ट करता, तुमचें आयकना सरकार. म्हाका सरकाराचेर पूर्ण विश्वास आहा. 6 म्हयने जाले आमकां. आमी 4-5 म्हयन्या पयलीं हांव लोकांक घेवन गेल्लो CMा कडेन आनी CMान आमकां उतरय दिल्लें की आय वील लूक इनटू इट म्हणून. आनीक म्हाका पूर्ण विश्वास आहा दोतोर प्रमोद सावंत आसा जावं आमचो विश्वजीत राणे TCP मिनिस्टर आसा, हे लोकांचे विश्वास तोडपाना. काल आमचे प्रभून थंय हांवें हेजेर पळयतालो आदले ते 1998 तो फॉरेस्ट मिनिस्टर आसा, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर आसतना तेणें रिजोल्युशन घेतलेलें म्हणून ताणें सांगलां 98 की हे सगळे लोकांचे मुखार मांडून लोकांक जाय जाल्यार प्रोजेक्ट हाडपाचे. सो म्हाका आमच्या सरकाराचेर आनी BJPचेर पूर्ण विश्वास आसा. मातशे आमकां त्रास जाले आसतले पूण प्रमोद सावंत एक दीस नरमाई घेतलो आनी हांव तेजे कडेन मागतां एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट BJPचो म्हणून की
पुरो कितें जालें तें पुरो 15 दीस टायम दिता म्हणटात तेंच्या बरोबर. हय 15 दिसां पयलीं तो करतलो पूर्ण म्हाका विश्वास, कित्याक हो फिजिबलच ना. तेणें येवन पळोवचें ह्या स्लोपाचेर बाबा जातलें काय ना, आनी ह्या लोकांक तो खूश करतलो, गांवांक सगळ्या आनी गोंयाक, कित्याक ह्या गोंयभरचें आंदोलन जायसर रावपा नाका इतलें म्हाका दिसता. कित्याक गोंय आंदोलन तुम्ही करतले म्हणटा. हे लोक सगळे तयार जाले आतां करपाक. सो म्हाका पूर्ण विश्वास आहा. परत एकदां हांव डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन मागता की खंय तरी नरमाई घेवन तुवें जशें आदले बाकीचे प्रोजेक्ट रिवोक केल्या तशें होवूय करचो, आनी जशें तुमी असेंब्ली उलयल्या तशें हें करून दाखोवचें. इतलेंच मागता हांव सरकारा कडेन. देव बरें. ह्या आशिल्ले सांकवाळ गांवाचे लोक ते म्हणटा की गांवचे जे पॉप्युलेशन आहा ते 500 लोक पर्यंत आसा म्हणटा, आनी जर हांगा जर प्रोजेक्ट आयलो दवरलो जाल्यार थंय म्हणटा 1000-1500 लोक येतले, आनी इतल्या लोकांची कॅपॅसिटी जी गांवची कॅपॅसिटी ना हँडल करपा कारण हांगा लायट दिवपाक जाय, उदक दिवपाक जाय, तेंची सिवरेज जावं गार्बेज इशू सॉल्व जावपाचो ना. ताका लागून ते म्हणटा की आमी सरकाराक म्हणटा ते 15 दीस टायम दिता, सरकारान बेगींतल्या बेगीन हो रिवोक करचो, नाजाल्यार आमी प्रोटेस्टूय करपाक येता. आमी फुडलें डिसिजन आतां बेगीनच घेतलें, आनी अशे तरेन आमी सरकाराक हो प्रोजेक्ट कसोच करपाक दिवन अशें तांच्यांनी सगळ्यांनी सांगलेलें आसा. प्रुडंटा खातीर सांकवाळच्यान रुपेश रावत.